इश्टानो, संवसारी पदवी, मान, दुडू, गिरेस्कायेचेर ह्या वस्तूंचेर आमकां भरवंसो दवरूंक आपयना, पूण क्रिस्ती तत्वांचेर आमचो भरवंसो दवरूंक आमकां आपयता. आनी इश्टानो, आयचे पयले वाचप आमी आयकलां जेरेमियास प्रवाद्याची खबर. आनी जेरेमियास प्रवाद्याक देव विचून काडटा हें आपलें मिसांव परगटूंक. पूण जेरेमियास म्हणटा आपूण एक ल्हान भुरगो, म्हज्यान जावचें ना. आनी देव कितें करता काय, देव ताका धीर दिता, आपलो हात ताच्या तोंडाक लायता, आपली उतरां ताच्या तोंडान घालता. आनी एके भाशेन जेरेमियास एक काळजीदार परगटणार जाता आनी हें आपले बापाचें मिसांव तो फुडें व्हरता. देवाचेर तो पातयेता, देवाचेर तो भरवंसो दवरता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां भाग्यन पावलू दुसरे कुरिंतकारांक बरयले चिटींत, आमी मातयेची आयदोणां आनी म्हणटकूच देवाची वर्ती पदवी आमचे सोवे आसा. आनी म्हणटकूच जायते आमी कोश्टाक फुडो करता, जायते आमचेर आकांत येता, जावं त्रास येता, पिडापीड येता, भरवंसो ना असो दिसता. ते वेळार इश्टानो, जेजू सदांच आमच्या सांगात आसा. हो भरवंसो आपणावंक आयचें दुसरें वाचप आमकां शिटकायता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान इश्टानो, आमी आयकलां जेजू बियास्तर जाणांक पाठयता, तांकां किरीत मिसांव दिता. आनी मिसांव सोंपल्या उपरांत ते कुशालकायेन देवाक दिन वाचतात, कित्याक हें तांचें मिसांव येसवोन जालें म्हणून. ताणें जायते बरें करूंक, मिलाग्री करूंक ते पावले म्हणून कुशाल जातात.